नमस्कार गोवा टुडे साई नार्वेकरांचे येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स brought to you by पंचामृता. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचे आरक्षण जाहीर. दोनूय जिल्ह्यातल्या 50तले 32 मतदारसंघ बायलां ओबीसी एससी आणि एसटीक आरक्षित. ताळगाव एसटी आरक्षित. जॉब स्कॅमात एक IAS PWDचो उचेल्यो अधिकारी. डिलिंग हँड 17 कोटीचो व्यवहार. एक मंत्र्याचो आस्पाव. आरोपी पूजा नायकाचे सनसनाटी आरोप. साळगाव डबल मर्डर केसींतल्या रिचर्ड डिमेलोची स्कूटर सापडली. थिये रेल्वे स्टेशना लागसार गुन्यांवकारान दोगांक मारून रेल्वेंतल्यान पळ काडला अशें म्हूण दुबाव. मोर्जे उमाकांत मर्डर केसींत 3 जाणांक अटक. 4 जाणां आल्ट केस. एकटो गायब. सोद चालू. मुख्यमंत्री म्हणटात चौकशी चल्ल्या. खर कारवाई जातली. वेळी चर्च केसीचो सविस्तर जजमेंट. प्रॉसिक्युशन आरोप्या आड योग्य पुरावे दिवंक नाशिल्ल्यान केस बंद. कोर्टाचे निरीक्षण. मडको घेतना धरिल्ल्या मडगांवच्या थळाव्या कोर्टान सोडलो निर्दोष. मडको उतराची व्याख्या कायद्यात ना. पैसे घेवन पावती दिवप म्हळ्यार जुगार माणूस जायना. कोर्टाचे निरीक्षण. आणि शांत आनी सुशेगाद आशिल्ले गोंय शेणले. टोळयो माफियांचे थैमान हुस्को करपा सारकी गजाल काँग्रेसीच्या सरकाराचेर फोग. जिल्हा पंचायत वेंचणूक आरक्षण जालें. दोनूय जिल्ह्यांतल्या 50तले 32 मतदारसंघ बायलां ओबीसी एससी आणि एसटीक आरक्षित केल्यात. ताळगाव एसटी आरक्षित मतदारसंघ. 18 मतदारसंघांनी बायलांक संद. दक्षिण गोंयांत एससीक आरक्षण ना. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचे आरक्षण जाहीर जाले. 18 मतदारसंघांनी बायलां आरक्षण. 50तले 32 मतदारसंघात बायलां ओबीसी एससी एसटीक आरक्षित. उत्तर गोंयांतले हरमल, कोलवाळे, कळंगूट, रेज मंगोज, चिंबल, मये मतदारसंघात बायलां खातीर आरक्षित. मोर्जी, सांताक्रूज आणि सांत लॉरन्स मतदारसंघात ओबीसी बायलां खातीर आरक्षण. तोरशें, अणजुणा, पाळी, होणा मतदारसंघात ओबीसी उमेदवार. ताळगाव एसटी जाल्यार केरी मतदारसंघ एससीक आरक्षित. हेर 10 मतदारसंघांनी आरक्षण ना. दक्षिण गोंयांतले उसगांव, गांजे, वेली, प्रियोळ, बोरी, शिरोडा, बार्शें, कुठ्ठाळी मतदारसंघ बायलां खातीर आरक्षित. नावेली, खोला मतदारसंघात ओबीसी बायलांक आरक्षण. कुर्टी, राय, गिरदोळे, सावर्डे मतदारसंघ एसटीक आरक्षित. जाल्यार रिवोणा मतदारसंघ एसटी बायलां खातीर आरक्षित. दक्षिणेंतल्या 8 मतदारसंघात आरक्षण ना. मजगती उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत फाटल्या 2020च्या वेंचणुकेक आरक्षण आशिल्ले मतदारसंघ पळोवया. उत्तर गोंयांतले तोरशें, शिवोली, हणजूण, ताळगांव, केरी मतदारसंघ बायलां खातीर आरक्षीत आशिल्ले. हळदोणा, पेरादिफ्रांका आणि नगरगांव मतदारसंघ ओबीसी बायलां खातीर आरक्षीत दवरिल्ले. कळंगुटे, रेज मंगूस, खोर्ली, लाटंबरचे, कारापूर, सरवण मतदारसंघात ओबीसी उमेदवार आशिल्ले. पाळी एसटी जाल्यार एससीक उत्तर गोंयांत आरक्षण नाशिल्ले. हेर 9 मतदारसंघांनी आरक्षण नाशिल्ले. दक्षिण गोंयांतले गिरदोळे, धारबांदोळा, कुठ्ठाळी, साकवाळ मतदारसंघात बायलां खातीर आरक्षण आशिल्लें. कुर्टी, कोलवा मतदारसंघात ओबीसी बायलां खातीर आरक्षण दवरिल्लें. बेतकी, वेळी, बाणावले मतदारसंघात ओबीसी खातीर आरक्षीत आशिल्लो. शिरोडा आणि कुठ्ठाळे एसटी जाल्यार एससीक आरक्षण नाशिल्लें. हेर 9 मतदारसंघांनी आरक्षण नाशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जॉब स्कॅमात एक IAS आणि PWDचो उचेलो अधिकारी. डिलिंग हँड 2019 सावन दोगांकडेन 17 कोटीचो व्यवहार जाला. आता खंय जॉब नाका, पयशेच दियात. जॉब स्कॅमातले आरोपी पूजा नायकाचे सनसनाटी आरोप. एका मंत्र्याचोय खंय पयशे घेतना परत दिना जाल्यार नांव सांगता अशें पूजाची शिटकावणी.
गोंयांत जॉब स्कॅम मुखार आयल्या उपरांत विरोधकांनी विशय लावन धरिल्लो. मुख्यमंत्र्याचेरूय जायती टिका जाली. जायते एजंटांक कादय. आतां जॉब स्कॅमांतले मुखेल आरोपी पुजा नायकान प्रुडंटा कडेन एक्सक्लुझिव्ह खुलासो केला. जॉब स्कॅमांत एक IAS आनी एक PWDचो वेगळो अधिकारी डिलिंग हँड. 2019 सावन दोगां कडेन 17 कोटीचो वेव्हार जाला. 600 जॉब एप्लिकेशनां कॅश पयशे पावले असो दावो पुजा करता. म्हजें नांव पुजा नायक. आयज हांव हांगा बोडगिनी देवळान येयलां आनी कितें आसा पळय तें खरें खरें सांगता. आतां 1 वर्स जालें हांव जॉब स्कॅमाच्या मॅटरान एरेस्ट जावन आनी हांवें कोणाक पयशे दिल्या पळय ते म्हाका फक्त आयज फाल्यां यो म्हणून डेटी दीत आसा आनी आजून कोणाचेच कॅश म्हाका मेळना. ओके, ह्या हितून म्हाका एक सांगा, तुमी आतां पर्यंत तुमी कशे कितके पयशे पावले आसले तांकां? 17 CR प्लस पावल्ले आसा. ओके, तातूंत तुमच्या बरोबर आनी कोण आसताले दिवपाक? हय, आनी फाटल्या दिसान ती एरेस्टूय जाल्ली आसता. ओके, ह्या गजालीक सारके 2019 एंडाक डिसेंबरांतल्यान ही केस स्टार्ट जाल्ले. ओके, ह्याच बरोबर आज तुमी जेन्ना ज्या मनशा कडेन तुमी गेल्ले, म्हणजे जो कोण पयशे तुमी दिताले तो कोण ते? एक आसा तो IAS ऑफिसर आनी दुसरे आसताले ते इंजिनियर PWD डिपार्टमेंट. ओके, ते आतां आसा गव्हर्मेंटान? हय आसा. आनी तांकां तुमी आसा. तुमी तांकां वचून परत मेळटाले? हय, हांव तांकां रेगुलरली म्हणजे ते सांगता आपयता ते डिटीर वचून तेंचे कडेन फॉलोअप घेत आसता, पण आजून सुद्दां एकूय रुपया तेणी परत दिल्लो ना. आनी तुमी हितून एक आतां म्हाका एक सांगा की हितून कितें मिनिस्टर बी आहा कोण? हय, एक मिनिस्टर आसा, पण समज जर हिणी कॅश रिटर्न म्हाका मेळना तुमचे कडल्यान जाल्यार हांव तेजेंय नांव एक्सपोज करतलें. म्हाका एक सांगा, खंयच्या पिरियड पर्यंत तुमच्या कडेन तेंच्यांनी पयशे घेतले? 2019 to 2021 एंड सुद्दां घेतल्या आनी तेन्ना न्ही 2000च्यो नोट्स रनिंग आसल्यो आनी 500च्यो. सो ते आमकां स्पेसिफिकली फोर्स करताले की तुमी 2000च्यो आनी 500च्यो तश्योच नोटीन एमावंट हाडचो म्हणून. तुमकां जेन्ना ते त्या ऑफिसान व्हरताले तेन्ना तुमकां कशें दिसतालें, म्हणजे काम करतले ना करतले? हय, तेन्ना काम करतले तशें दिसतालें आनी खूब असो कॉन्फिडंटान सांगताले. इवन तिणें आमकां इतलें सुद्दां गॅरंटी दिल्ली कोणाक समज जर जॉब नाका इवन तांकां कॅन्सल करपाक जाल्यार विदीन 45 days आमकां पेमेंट रिटर्न दितले म्हणून. आतां पर्यंत तुमी कितके जॉब एप्लिकेशन हँडल केल्ले? आमी अरावंड 600 दिले हय, एप्लिकेशन. आनी तातूंत सक्सेसफूल जाल्ले? ना, एक सुद्दां ऑर्डर दिली. आनी कशा प्रकारे म्हणजे तुमकां इनवॉल्वमेंट दाखयला? आमकां ते सांगताले की अमक्या डिपार्टमेंटान जॉब आसा हो पोस्ट आसा सो तो फील करपाचो आसा. सो तुमी आमकां एमावंट आसतालो तो एमावंट सांगताले ते त्या एमावंटानी एप्लिकेशन घेवन यो म्हणून सांगताले. तुमकां हितून फायदो कितें जातालो? आमकां कमिशन आसतालें. आतां पर्यंत जी तुमी कॅश जी पावयला पळय ते कशा पद्दतीन तुमी पावयताले तांकां आनी खंयच्या जाग्यार पावयताली? एक पर्वरी एक ऑफीस आसलें तेंचें. सो आनी म्हणजे ऑफिस आसा 2 पर्वरीक तेंची. सो थंय व्हरोन ते कॅश एप्लिकेशन सगळें थंय व्हरोन दिताले. आनी हे पयशे व्हरोन हार्ड कॅश व्हरोन दिताले तुमी? हय, फक्त हार्ड कॅशूच एक्सेप्ट करताले. आनी ह्यो ज्यो नोटी तुमी व्हरोन दिताले ते खंयसर आपयताले तुमकां? तेची पर्वरी 2 ऑफीस आसले. सेक्रेटरिएटानूय ते घेताले. आनी हेतून तुमी लोकांचे पयशे दिला की अजून दिवपाचे? हांवें म्हाजे कडेन जाता तितलें म्हाजें सगळें कितें आसा तें विकून क्लियर केल्या, पण तेंचे कडल्यान म्हाका कांयच कॅश मेळ्ळें ना. एक गजाली म्हाका एक सांगा की आतां पयशे तुमकां जर दिवपाक दिता म्हणटा पळय ते जॉब की पयशे दिता म्हणटा तुमी? ना, पयशे दिता म्हटलें आनी आमी पयशेच मागले ते जॉबाचे. आतां हांव तांकां एक 24 वरां दिता. म्हाका समज जर तेणी कॅश हाडून दिलें ना जाल्यार हांव कितें म्हाजे कडेन डिटेल प्रूफ आसा ते सगळें घेवन हांव CMA कडेन वयतलें आनी म्हाज्या वांगडा मिडियाय आसतली म्हाका सपोर्ट करपाक. आनी ह्या मॅटरान म्हाका कोणें सांगलेलें ते आनी कोणें म्हाका स्टार्टींग हितूर हाडलेलें त्या मनशाचें सुद्दां नांव हांव एक्सपोज करतलें. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमदार आनी ऑपोजिशन लिडर हांकां की हांवें कोणाचे कॅश घेतले ते रिटर्न मेळोन दिवपाक म्हाका हेणी मदत करची. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा सिद्धार्थ कांबळी.
साळगाव डबल मर्डर प्रकरणात सोपिल्ल्या रिचर्ड डिमेलोची स्कूटर थिये रेल्वे स्टेशना लागसार सापडली. गुन्यांवकारान रिचर्ड आनी अभिषेक गुप्ताक मारून रेल्वेंतल्यान पळ काडला असूय म्हूण डोबाव मुख्यमंत्री म्हणटा खोलायेन चवकशी चल्ल्या. ब्रेस्तारा साळगाव डबल मर्डर केस जाला. नागवाचो रिचर्ड डिमेलो आणि अभिषेक गुप्ताचो गळो कापून खून जाल्लो. रिचर्ड टीएमसीचो फुडारी ट्रॉजन डिमेलोचो भाव. पुलीस गुन्यांवकारांक सोदतात. मजगती शुक्रारा रिचर्ड डिमेलोची स्कूटर थिये रेल्वे स्टेशना लागसार सापडली. गुन्यांवकारान रिचर्ड आनी अभिषेक गुप्ताक मारून रेल्वेंतल्यान पळ काडला असूय म्हूण डोबाव. हे प्रकरणाचेर मुख्यमंत्र्यान आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्या. थोडोसो जर नियाळ घेत जाल्यार हे इन्सिडन्सीस कित्या खातीर जाता आसत आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हणजे चोरी आनी इलिगेलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही ह्याच इन्सिडन्सा खातीर आमकां हे मायग्रंट्स अशा पद्दतीन मॅक्झिमम हातून इनवॉल्व जाल्ल्या सारकें दिसता. तर ते आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन इज मस्ट म्हटलां. आपल्या भागात आपल्या घरात आपल्या सायडीक जो कोण मनीस रावता त्या प्रत्येकान ताका घर दिवच्या पयलीं टेनंट व्हेरिफिकेशन करप. ट्रॅकार आसा ताकाय धरतले आनी ती कित्या खातीर जाल्या पळय न्हू हें लोकांच्या लक्षांत रोखडें जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोर्जे उमाकांत मर्डर केसींत 3 जाणांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मांद्रे पुलिसांनी 4 जाणां आड केस रजिस्टर केल्या. तातूंतलो एकटो गायब म्हूण कळटा. सोद चल्ला. मुख्यमंत्री म्हणटा टेनंट व्हेरिफिकेशन वाडोवची गरज. तिच्या बाबतींतूय बी म्हणजे तांकां ऑलरेडी भितर उडयल्या. ताच्या खातीर ताचें लास्ट म्हणजे कॉज कितें हाज्या पर्यंतूय बी म्हणजे ताजे बाकी सगळे ओनर आनी ह्या ताका सगळ्यांक आफून तांची पुराय इन्क्वायरी जी आहा ही जातली. 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आहात आनी आतां कोर्टा फुड्यान प्रोड्यूस करून 14 डेज रिमांडाचेर घेतलेले आसात. आतां म्हजें डिस्कशन PI कडेन DYSP कडेन जाल्या. 14 दिसाचो रिमांड घेतलेल्या. आमी हे कशेंच खपोवन घेवचे ना. आमी सिरियस आहा, फर्म आहा. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कंटिन्युअसली कालच्यान म्हाका फोन करीत आसा. तशें डिपार्टमेंटाक फोन करेल. रातचो लेट जायसर फोन केला. कितें जालां, कितें अपडेट, लोकल लेवलीचेर सिच्युएशन कशें कितें आहा हे बारक्यान बारीक मायन्युटली ते सगळे म्हाजे कडल्यान अपडेट घेताले. पूण इतलेंच सांगता की हे गोष्टी घडटा ते रॉंग आनी हे कशेंच आमी सोसून घेवचे ना आनी हेचेर स्ट्रिक्ट कारवाई जातली आनी जो कल्प्रीट आहा हेतून ताका डेफिनेटली पनिशमेंट म्हणटा ती डेफिनेटली मेळटली. वेळी चर्च केसीचो 26 जजमेंट आयला. प्रॉसिक्युशन आरोपा आड घाले आरोप सिद्ध करपाक शकलो ना. आरोपा आड योग्य पुरावे दिवंक नाशिल्ल्यान कोर्टान ही केस बंद केल्या म्हूण कोर्टाचे जजमेंटान सांगला. The Margao JMFC Court, in its order dated 30th October 2025, has acquitted all 22 accused persons in the 2012 Wailim Church attack case. The court has observed that the prosecution has failed to prove the identity of any of the accused as being involved in the alleged incident and that there was absolutely no evidence to prove the charges leveled against them. Trial court has observed that there is no evidence on record to show that the injuries were caused by any of the accused. The doctors who examined the injured personnel opined that such injuries could have occurred from a fall on the rough or hard surface and therefore the injuries could not be attributed to the accused. At the initial stage of the trial proceedings itself, the prosecution had sought withdrawal of the case on the ground that the incident in question had occurred as a consequence of public resentment caused by the raid at the residence of the parish priest and subsequent late-night visit of the PSI Kapil Naik and his staffs to the said premises. These circumstances clearly indicate that the genesis of the incident lay in the said police visit, thereby casting serious doubt on the foundation of the prosecution case. Hence, all the accused are acquitted. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस.
दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. मडगांव पुलिसांनी मडको घेतना धरिल्ल्या थळाव्या मडगांव JMFC निर्दोष सोडलो. मडको ह्या उतराची व्याख्या गोंय दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायद्यांत खंयच केल्ली ना. फकत पयशे स्विकारप आनी पावती दिवप ही गजाल जुगाराची क्रिया मानूंक जायना अशें निरीक्षण कोर्टान नोंद केला. The Margao JMFC court has acquitted a Dando Margao resident who was booked by Margao police for being involved in alleged illegal gambling act by accepting matka bets in the public. The court has observed that in the Public Gambling Act the term matka is not defined, hence it cannot be called he was involved in illegal gambling activity. Pointing towards the flaws in the police action, the court has also observed that this did not book any waiter, hence the transaction of public gambling cannot be proved. Hence, the accused is acquitted in the case. This is an order of the JMFC court, but it may have impact on several other cases related with illegal matka gambling. Mukesh Kumar for Prudent. एका काळार शांत सुशेगात आशिल्ले गोंय आज गुन्यांव टोळयो माफियांचे मैदान जाला. ही हुस्को करपा सारकी गजाल. गोंयांत कायदो सुवेवस्था सामकी इबाडल्या म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो. गोंय राज्य हे एका हॉस्टेज केलेलो आसा बाय लॉलेसनेस. सो द स्टेट ऑफ गोवा इज हेल्ड हॉस्टेज बाय लॉलेसनेस. अनप्रेसिडेंटेड जरी तो चयल्यार आज ब्रेकडावन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जालेली आसा. आनीक गोंय गोंय एक भांगराचें गोंय देशान जगभर आमची एक आयडेंटिटी आशिल्ली. आज ह्याच भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या सरकारान आनी मनशांनी गोंय फ्रॉम बीइंग अ पीसफूल स्टेट आज हे कन्वर्ट करून एक प्लेग्राउंड केलेलो आसा फॉर क्रिमिनल्स, फॉर गँग्स आनी फॉर माफिया. ह्या 18 वर्सांच्या जर तर टायम फ्रेमान जर आमी पळयत जाल्यार गोंयान हायेस्ट लँड सेल जालें तुमच्या सरकारान. स्क्रॅप केल्लो रिजनल प्लॅन परत तुमी एक्टिवेट केलो आनी तुमी गोंयचे जाग्याचें डिलींग केलें. तुमी ब्रोकर जाल्या. आता तुवें गोंयकारांक ब्लेम केले का? तूं सांगता की गोंयकारांची गोंयकार म्हणटा तो विकत आसा ताका आपूण कितें करूं. तूं म्हणटा की गोंयकारांनी विकपा जायना आनी तुवें उल्लेख केलो की गोंयकारांच्या फायनान्शियल कंडिशनाक लागून गोंयकार विकता. कोणें केली फायनान्शियल आज गोंयकाराची फायनान्शियल स्टेटस काबार करपाक तुमी कारणीभूत. वंदे मातरम हे गीत भारताचे हार्टबीट. सगळ्या धर्माक एकठांय हाडपाचें हें माध्यम ह्या राष्ट्रीय गिताक 150 वर्सां पुराय जाल्या. आतां ह्या फाटभुंयेर घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. भारताचो प्रधानमंत्री मोदीच्या संकल्पने खाला राष्ट्रीय गीत बरयल्ल्या बिंकिमचंद्र चॅटर्जीचो उगडास करूंक वंदे मातरमाची गोंयभर भौशीक गायनां जालीं. भारताचे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 150 वर्सां पुराय करता. राष्ट्रीय गीत बरयल्ल्या बंकिमचंद्र चॅटर्जीचो उगडास करून गोंयभर भौशीक गायनां जालीं. वंदे मातरम ह्या गिताक 150 वर्सां पुराय जाता आनी त्या निमित्तांत आमी सगळे जाण ह्या हांगासर वंदे मातरम हे गीत गावपा खातीर जमिल्ले. पुराय देशभर आज एकाच वेळार हे गीत सगळे कडेन सुरू जालें की बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांच्यानी 150 वर्सां पयलीं हे गीत बरयलें आनी हे गीत म्हटल्यार आमच्या देशाचो हार्टबीट आशिल्लो. सर्व धर्म समभाव
सगळ्याक एकीकडे हाडपाचें, आमच्या भारत देशाचे म्हणजे विविधतेन एकता जर अखंडता जर निर्माण करतले आसत जाल्यार ह्या गितांतल्यान ती निर्माण जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांतल्या सगळ्या पंचायतींनी सौर उर्जेचो वापर करपाचो आदेश सरकार दितले. नगरपालिकांनी सौर उर्जा वापरची म्हूण सांगलें. सरकार 70% सबसिडी दिता. लोकांनी चडांत चड फायदो करून घेवचो अशें आव्हान मंत्री गुदिनोन केलां. गेडान रवींद्र भवनात पीएम सूर्यघर आणि पीएम कुसुम येवजणेचेर जागृताय आणि प्रसिद्धी मोहीम घडोवन हाडली. कार्यावळीक मंत्री गुदिनो वांगडा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, आमदार संकल्प आमोणकर आणि आमदार दाजी साळकार हजर आशिल्ले. हांव म्हाजे पंचायतीचे हांगा व्हिडिओ इमेल आसा तेजे तर्फे आनी हांव म्हाजे पंचायतीकूय सांगतलो टू इश्यू डायरेक्टली ऑल पंचायत टू स्टार्ट युजिंग सोलर पॉवर आनी तेका जाय जाल्यार आमी स्किमी करून दितले. टोटल टार्गेट बाय 2047 इज 1700 गिगावॉट. आणि जर हे सगळे आमचे सक्सेसफुल झाले असत जाल्यार सबंद भारतांत जी थर्मल पॉवर आसा म्हणजे कोळशे पासून जी पॉवर आमी तयार करता जी आमी आतां वापरता हे जर बंद जातलें जाल्यार प्रत्येकान आपल्या घरा पुरते मर्यादीत रावचें, प्रत्येकान ताजें प्रशिक्षण घेवचें. इतलेंच न्हय, त्याच बरोबर अवेरनेस कॅम्प्स घेवन गांवांत सरपंचांनी घेवचे, पंचायती घेवचे, टिचरांनी घेवचे, कारण ताची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मुझे घर स्कीम बीजेपीची सरकाराची कोमनुदाद जमनी वेली घरां कायदेशीर करूंक सरकारान कसलोच अधिकार ना. ह्या बिलाक आमचो विरोधच. सरकारान कोमनुदाद विश्वासांत घेवन आसतना हे बिल हाडला म्हूण मडगांव आखे कोमनुदादीचो अटर्नी उलयलो. आमी बील आयलें ना तेजे आमी कोर्टाक गेले बिकॉज that is a private land, it is not of the government, no, and government cannot take the land into this. Land cannot be alienated from the Kumdal. I'm certain the code of Kumdal has a certain parameters. आमको केन्ना तो उलयलो ना न्ही, गव्हर्मेंट आमको केन्ना उलयलो ना, आमकां कांय सांगलो ना. ते सांगताय ते रेट सांगताय म्हणल्यार आमी आयकपाचें. आनी आमी तेच ती स्कीम कोणाली बीजेपी गव्हर्मेंटाक मरे. आमी कोर्टाक गेले, ती बील हाडलें ती इज कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज नॉट दिस बिकॉज प्रायवेट लँड. तो आतां कितें म्हणटा हो सीएम, आमी कुमदादी मनशांनी बांदपा दिल्ले, पयशे घेतले आनी कितें गव्हर्मेंटाके लँडाचेर गव्हर्मेंटाके मनशान पयशे घेतले ते बांदताय ते दोना. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाच्या 550 वर्साच्या महोत्सवाची काणकोणा तयारी सुरू. 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मेरेन महोत्सव. शुक्रारा रामदेवाच्या मुर्तीची प्राण प्रतिष्ठापना आणि शिखर कलश प्रतिष्ठा झाली. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाची 550 वर्सां पुराय जाल्यात. महोत्सवाची तयारी सुरू जाल्या. हाचे विशीं आयोजन समितीच्या सचिवान माहिती दिली. प्रत्येक श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे 550 वर्सां जातात. ही 7 पंचशताब्दी महोत्सव 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मेरेन 10 दिसांनी चलतलो. ताजी हे सुदारणा दुसरें विस्तारीकरण आनी सौंदर्यीकरण सोबिताये खातीर ती हांगा सगळे जिरगोंडा चलिल्लो श्री रामदेवाच्या मंदिराचो. ताका लागून भितरल्यो ज्यो मुर्ती ज्यो आशिल्ल्यो त्यो दुसरे कडेन हालयिल्ल्यो शास्त्रोक्त विधी चलता. आज त्यो शास्त्रोक्त विधी पूर्ण जाल्यात आनी ते पूर्ण जावन विधिवत स्वाम्याची याची श्री रामदेव, राम, लक्ष्मण, सीता हांची मुर्तीची प्रतिष्ठापना आज दरबाराक केल्या. वीर विठ्ठलाच्या देवळाचें बांदकाम जालां. ताचे 10 तारखेक विधिवत आतां प्रतिष्ठापन जातली. गोंयची पारंपारीक नाटकाची नांदी, ज्यो नांदी भारताक खंयच ना.
ती फक्त गोंयाकच आसता. भायल्यान जे लोक येतात तांकां गोंयची सांस्कृतीक कला पळोवपाक मेळची म्हणून ते गेल्या. गोंयची 17 देवळां जी आतां आसा त्या 17 देवळांच्यो नांद्यो 2 तारखेक 5 वरांचेर जातलो. आयनमॅनाचे 5वें एडिशन 9 नोव्हेंबराक गोंयांत जातले. स्विमींग, सायकलिंग, रनिंगाच्यो रेसी आयोजीत जातल्यो. रेसींनी सुमार 31 राष्ट्रांतल्यो खेळगड्यो भाग घेतले. We've had 31 countries and actually uniquely we had 62 countries over the course of the 5 years. We have about 110 people from the services who come and do our race every year and it's our way of trying to give something back to the community from our side. आयर्नमॅन रेसाचे फाटभुंयेर ट्रॅफिकाची वेवस्था केल्ली आसा. रोड क्लोजर and certain diversions in Panjim till Bambolim, then till the Verna Sharayu junction. So request all the people to adhere to the diversions. बुलेटिन इतलेरूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.